तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा की काल एक इन्सिडंट फोंडेच्या शहरान घडलो. जोफील नगर हांगा एका वेवसायिकाक, ताचें नांव चौधरी म्हण आसा आनी जो स्क्रॅप थंय डिलर म्हणटो, तेजें काल अपहरण जालें. ही घटना घडली काल म्हाका दिसता दनपारां 2:30 वरांचेर. आज जवळपास 24 वरां जावपाक आयल्या आनी ताका अजून खंय ट्रेस जाल्लो ना. आतां प्रश्न असो येता की एक सामान्य नागरिकाक जी एक सुरक्षा जाय, ही सुरक्षा हें डबल इंजीन सरकार दिवंक शकता काय ना. आतां खंयच्याय नागरिकाची पयली बेसीक आमी म्हणटा की एक सेफ्टी मेजर्स म्हूण आसता, जंय नागरिकाक बाबा सेफ्टी मेळूंक जाय, सेक्युरिटी मेळूंक जाय. ताका लागून CCTV सर्वेलन्स हें खूब आज गरजेचें जालां. प्रत्येक शहरांनी प्रत्येक गांवांत आज CCTV सर्वेलन्स आसप हें खूब गरजेचें. पूण खूब एक दुर्दैवाची अशी गोश्ट म्हणटा ती की फोंडेच्या शहरान आज CCTV सर्वेलन्स यंत्रणाच ना. केन्ना तरी MP LED फंडा अंतर्गत हे घातिल्ल्यो, पूण त्यो तेजी एक देखरेख दवरपाक नाजाल्यार ती एक ऑपरेट करपाक पोंडा म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर केल्ली. ती यंत्रणा आज म्हटल्यार काम करिना आनी केन्ना काम केलेंय बी ना. तर सरकार आज लॉ एंड ऑर्डर दवरपाक, सामान्य नागरिकाची सेक्युरिटी तांकां दिवपाक आज एक स्पेशल अशें अपयशी थरिल्लें आसा. काल ही घटना घडली अशें म्हणटा की घटना थंय पुलीस स्टेशनाचेर रिपोर्ट जावपाक वेळ जालो आनी ताका लागून ते गाडी, ज्या गाडयेन ताका गेलो, ती गाडी बॉर्डर क्रॉस केली. खरें कितें घडलें हें आमकां अजून कांय कळूना, पूण अशें हें आयकुपाक आयिल्लें आसा. आमी हेजे पयलीं 1 वर्स पयलीं, जवळपास 7-8 म्हयने पयलीं पुलीस स्टेशनाचेर गेल्या वर्सा गेल्ले. अश्योच चोरयो जाताल्यो पावसाचे फायदो घेवन. तेन्ना आमी सांगिल्लें की CCTV सर्वेलन्स जाता तितके बेगीन फोंड्यान घालचें. आनी तेन्ना आमकां PIन सांगिल्लें की आपल्यान ही रिक्वेस्ट घातलेली आसा, म्हणून आज आपल्याक खंयचेच जे होम डिपार्टमेंट आसा तातूंतल्यान आपल्याक हेजे बद्दल कांय प्रतिसाद दिवंक मेळूना. आज आमचें सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटात, इव्हेंटाचेर मोडटात. एक फोंड्या तुमी CCTV सर्वेलन्स आज घालूंक शकना, हो एक मोठो प्रश्न आसा. फोंडेचें खंय पुलीस स्टेशन इज कंप्लिटली अंडर स्टाफ आसा. फोंड्यान 6 PSI आसा, पूण केसी गेले खंय 6 म्हयन्या भितर 85 केसीस रजिस्टर जाल्या. तातूंत 4 मर्डर केसी आनी 45 अननॅचरल डेथ केसीस आनी कितक्योश्योच बाकीच्यो चोरयेच्यो आनी अश्यो कितक्योश्योच केसी रजिस्टर जाल्या. फोंडेच्या ह्या आमच्या पुलीस स्टेशनाक रॉबर्ट, एक रॉबर्ट व्हेकल आसता पळय, ती खंय रॉबर्ट व्हेकल ना. म्हणजे डबल इंजीन सरकार एक पुलीस स्टेशनाक एक चलता ते इंजीन दिवपाक शकना आनी देशभर बोवाळ घालता डबल इंजीन सरकार, ट्रिपल इंजीन सरकार. हॉर्समॅन आसा खंय, जेन्ना कितेंय गोश्ट घडटा, कोणाक पोस्टमार्टमाक व्हरचो पडटा, तेन्ना हॉर्समॅन एकूच हॉर्समॅन आसा, ती बी खंय डबल स्टार्ट. म्हणजे त्या हॉर्समॅनीचें इंजीन सारकें चलना. सो तुमी पळयात की कितें वेवस्था आज ह्या फोंड्या शहराची जाल्ली आसा. दाखोवन दिताली की होम मिनिस्ट्री हॅज फेल्ड. होम मिनिस्टराचो आपल्या डिपार्टमेंटाचेर वचप ना, नाजाल्यार ज्यो नागरिकाच्यो समस्या आसा हेंची तांकां जाणीव ना. 2 गोश्टी जावंक शकता, वचप ना नाजाल्यार जाणीव ना. जाणीव कितें प्रत्येक राजकारणात जाणीव आसूंक जाय. तर सातत्यान आमी गेल्या वर्सा हे प्रश्न मांडलेले, पूण कांयच सरकारान हाजेर कसलीच पावलां उचललेली ना. म्हणून आमी परत एकदा DGPक एप्रोच जाल्ले. फाटल्या फावटी तुम्ही CCTVचो विशय काडिल्लो, ह्या फावटी तुम्ही CCTVचो विशय काडलो, पण हो विशय काडलो आनी पण सरकार तुमचे कडेन ते तुमचे आयकत ना. म्हाका नाही तुमचो कितें स्टेप आसतलो मुखार, की परत तुम्ही प्रेस घेवन फक्त CCTVचेरूच उलयतले? आतां आमकां कितें आसा, आमचें काम एज अ ओपोजिशन, प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी, आनी ताचो भाग आमचो पोंडा काँग्रेस ब्लॉक हांगा. सो फोंडेच्यो समस्या हायलायट करप हें आमचें काम. आतां तें आयकना, त्या खातीर आमी नागरिकां कडेन मागतात की आतां ते 1.5 वर्सां भितर हे सरकार बदलपाची गरज आसा.